भुरगी पूत व जावय जर ज्येष्ठ नागरिकांक घरांतल्यान काडून उडयत तर मंचा कडेन संपर्क साधूं येता। ते खातीर कायदो आसा। ज्येष्ठ नागरिकां मदीं जागृताय करपाक जागृताय शिबीर घेवचें पडटलें म्हण म्हालगडो पत्रकार अनिल चोडणकर उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। एक सिनियर सिटीजनाच्या हेका लागून मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन अँड पेरंट्स ॲक्ट 2007 हो एक कायदो काडिल्लो आसा। ह्या कायद्याच्या अंडर सिनियर सिटीजनांक खूब फायदो जाता। तेणी प्रत्येकानी ह्या कायद्याचेर हें करपाक जाय आनी आपली जो छळ जाता भुरग्यां कडल्यान छळ जाता आनी भुरगीं आपल्याक कोण पळयनात तांकां ह्या सरकार म्हणजे जेंचे कडल्यान भुरग्यां कडल्यान तांकां एक मेंटेनन्स देखभाल खर्च म्हणून तांकां मेळपाची शक्यता आसा, मेळपाक शकता तांकां। आनी ताका लागून हे आमचे सिनियर सिटीजन जे कोण आसात तांकां जर अशे जर त्रास जातात आपल्या भुरग्यां कडल्यान आनी हेंचे कडल्यान जाल्यार तेणी आमच्या फोरमा कडेन तेणी अवश्य तेणी येवचें। आमी मागीर तेंचे कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तांचो क्लेम तांकां घालून दितात आनी तेजेर मागीर ते डेप्युटी कलेक्टराचो जो प्रिजायडींग ऑफिसर आसा मेंटेनन्स ट्रिब्युनलाचो तो निकाल आपलो दिता। हेतून आनी एक फायदो आसा म्हणजे तेजी जी हेर्स आसात सगळी घरची जी दावे आसात ती सगळी तेंची इन्क्लूड जाल्ली आसात। केवळ पूत आनी सून अशी हें ना तर बाकीची जी कोण तेंची रिलेटिव्ज आसा जावय आसा धुवो आसा तांकां सुद्दां ह्या हितून घातलेले आसा आनी तेंचे कडल्यान सुद्दां तांकां मेंटेनन्स हे क्लेम तांकां मेळूंक शकतात। दुसरो आनी एक फायदो म्हणजे समजा एखादी बापायन आवय बापायन आपल्या भुरग्याचेर जर एखादी जमीन जर हस्तांतरीत केल्ली आसा कारण म्हणजे फक्त तांकां आपले पळोवचें आनी जर अशे भुरगे जर तांकां जर पळयनात जाल्यार तांचे फाटल्यान जी जेणी दान जी केल्ली आसा ती तांकां परत घेवपाची तांकां ह्या कायद्यान तरतूद केल्ली आसा। तेन्ना पालकांनी जाणट्यांनी सगळ्यांनी हेजेर फायदो घेवचो, ह्या कायद्याचो फायदो घेवचो।